मोगाच्यानो जुनाच्या 13 तारखेर आमी अजापांचो सांत आंतोनीचें फेस्त संभ्रमतांव. ह्या सुवाळ्यार ताच्या जिविताची आनी शांतीपणाची झळक तुमचे मुखार दवरूंक आमकां अभिमान भोगता. पाद्वाचो सांत आंतोन, कॉन्फेसोर आनी पवित्र सभेचो दोतोर. पोर्चुगालाच्या लिस्बन गांवच्या सांत आंतोनीचें बाप्तिस्माचें नांव फर्डिनांड बॉयलोन. 1210 इसवेंत तो सांत आगोस्तिनाच्या धार्मीक मेळांत रिगलो. 10 वर्सां उपरांत मोरोक्कोतावन हाडिल्ल्या फ्रांसिस्कन मार्तिरांच्यो कुडी पळोवन ताकाय मार्तीर मरण मरची आशा उपसाली. देखून ताच्या मेळाच्या भावांनी ताका नवोत्सव आरंभ जाल्ल्या सान फ्रांसीस आसिसीच्या भीक मागून जियोवच्या मेळांत रिगोवंक परवानगी दिली. ह्या मेळांत आंतोन म्हणलें नांव घेवन स्वखुशेन मोराक्कोक वेचाक मागोवन घेतलें. पूण थंयसर ताची भलायकी बिगडल्यान ताका पाटी येवंक पडलें. पाटी येतना ताणें पैणकरचें ताळू वादळाक सांपडोवन सिसिली कुशीन समकलें. 1221 इसवेंत आसिसींत महासभा चलचार आसली. थंयसर 3000 भावां सवे तो मेळ्ळो. पयले फावटी ताणें थंयसर सान फ्रांसिसाक पळयलो. खालतेपणान आपलें शिकप लिपयलें. देखून ताका पोर्ली म्हणल्या जाग्यार लागसारच्या एका कॉव्हेंतांत सकयल्या वर्गाचें काम दिलें. थोड्या तेंपा उपरांत एका याजकी दिक्षेच्या सेरेमनी वेळी आवचित थोडी उतरां उलोवंक सांगिल्ल्या वेळार ताचें प्रसंग करचें देणें सक्कडांक कळीत जालें. आंतोन पवित्र पुस्तकाची उतरां भोव सोंपे रितीन आनी गुंडायेन तशेंच सुडाळ उतरांनी विवरितलो. देखून सान फ्रांसिसान ताका अशें बरयलें: मागणें आनी भक्त सांबाळून तुवें भावांक देवशास्त्र शिकयचें म्हूण म्हजी अपेक्षा जावन आसा. अशें सगळ्या दक्षिण फ्रांसांत आनी उत्तर इटलींत ताणें शिकयलें आनी प्रसंग दिलो. ताच्या आकर्शीत व्यक्तित्वासोवें ताचो स्पश्ट, बोळादीक आनी स्वादीक ताळो सुलाभायेन ताची जाणवाय हेरांक दिवंक शकतलो. देवान ताका आजापांचें, उलोवण्याचें आनी प्रवादपणाचें देणें लाभयल्लें. कॅथरी आनी पॅटरायन म्हणलें हेरेज ताणें खंडन केली. मोजेचें जिवीत हांकार, क्रूरता, द्वेश आनी लेखावरती आशा आशिल्ल्या खोटेपणा विरोध कडाकड खंडन करच्यांत ताका यशस्वी लाभली. आंतोन कितलो खालतो आसलो गी म्हळ्यार ताचे प्रसंग, ताचो वावर, सगळी ताची जिणी ताणें सेवेच्या स्पिरितान लेखली. आनी अशें क्रिस्ता खातीर लेखमीत नातल्ले तितले आत्मे जोडून घेतले. दुस्मान राजी जाले. रिणकार्यांक बंदेंतली सुटका लाभली. लुटकार प्रामाणीक वेवहार करूंक देंवले. रिणकार्यांक बंदेंतली सुटका लाभली. अनितीन लुटल्लें पाटी दिवयले आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी खोटेपण समा करच्या खातीर नियमां जारी केली. 30 आनी 6 वर्सां प्रायर म्हणजे 1231 जून 13 आंतोन मरण पावलो. एका वर्सा भितर ताका सांत म्हूण पासारलो. पापा पियूस 12व्यान 1946 इसवेंत ताका पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण परगटलें. तो पोर्चुगालाचो पळणाऱ्यांचो, गर्भेस्त तशें वांज स्त्रियांचो आनी दुर्बळ्यांचो सांत आंतोनीचो उंडो पात्रोन सावन आसा. सांडून गेल्ल्यो वस्तू पाटी मेळच्याक आनी तारवा अवघडाच्या अपायांतासच्या खातीर ताचे लागीं विनंती करतात. ग्रीक भाशेंत आंतोन म्हळ्यार मोल नातलें वा धर्मार्थ, आनी ताची धर्मार्थ आस्त पाद्वा आनी लिस्बनांत देवाच्या मोगाचो स्वास दिल्ली ताची जीब एक रेलीक जावन उरल्या. 1263 इसवेंत ताच्या नांवान बांदिल्ल्या बासिलिकांत ताची ही जीब सांबाळून दवरल्या. सांत आंतोनीच्या जिवितांत
सबार अजापा घडिल्ले विशीं आमकां आयकूंक मेळटा. ह्या अजापांनी देवाची महिमा ताणें प्रगट केली. थोड्या अजापांचो उल्लेख करचो तर मासल्यांक शर्मो सांगिल्लें घडीत लोकां मोगाळ जावन आसा. रिमिनी म्हणल्या शहरांत आंतोनीन सुवार्ता प्रगटचे वेळी थंयच्या लोकांन ताका इन्कार केलो. कोणूच ताची उतरां आयकूंक आयले नात. तवळ आंतोन निराशी जायनासता दर्या तडीर वेता आनी व्हडल्यान सुवार्ता प्रगट करता. आनी ह्या वेळी दर्यांतल्यो मासल्यो तडीक येवन शर्माव आयकतात. हें अजाप पळयोवन लोक हाजीहारीनी थंयसर जमलो. तांची काळजां परिवर्तन जाली आनी ते सोमेस्त सोम्या थंय पाटी परतले. सांत आंतोन येवकरिस्तांत सोम्याची हाजरता विशांत आपुरबायेची शिकवण दितालो. अशें तौलस म्हणल्या गांवांत शिकवण दितना एका हंकारी मनशान ताच्या शिकवणेचो विरोध केलो आनी आंतोनीक एक सवाल उडयलें. आपल्या गाडवाक कितेंच खाण दिनासता सबार दीस उपाशी दवरले आनी उपरांत एका कुशीन तण आनी एका कुशीन सांत आंतोन साक्रामेंत हाडून आयलो. त्या भुकेल्ल्या गाडवान तण आपडूंक ना. बगार साक्रामेंतांतल्या जेजू हुजीर सरपडोवन ताणें नमान केलो. हें देखून सर्व तटाकले आनी सोम्याक होगळसूंक लागले. त्या हंकारी मनशा थंय बदलावण आयली आनी तो सोम्या थंय पाटी परतलो. एका दिसा टेस्कानी म्हणल्या शहरांत एका ग्रेस्त व्यक्तीची मरणा रीत चलताली आनी थंयसर आंतोनी हाजीर आसलो. मरणाचो आडंबर पळयोवन आंतोन म्हणालो की ह्या मनशाक तें फावो न्हय. ताणें दुर्बळ्यांक कितेंच बरें करूंक ना. ताचें काळीज ताच्या पयशाच्या पेटुलांत आसा. आंतोनीची उतरां आयकून तांणी एका वैजाक आपयलें आनी त्या मनशाची निर्जीव कूड उक्ती केल्ले वेळी थंयसर ताचें काळीज नातलें. उपरांत ताच्या कुटुंबादारांनी ताचें खजान उक्तें केल्ल्या वेळी त्या सावकाराचें काळीज थंयसर त्या खजानांत पेटुलांत आसलें तांकां पळोवंक मेळ्ळें. सांगोंक गेल्यार असली धाराळ अजापां आमकां सांत आंतोनीच्या जिवितांत पळोवंक मेळटात. पूण 13 अजापां लोकां मोगाळ जावन भक्तिकाच्या काळसांनी रोंबोन आसात आनी सोम्याची महिमा गाजोवन आसात. सोम्याचो खालतो सेवक सांत आंतोन आमचे खातीर विनवणी करून दी आनी पदवेदार देव आमच्या जिवितांत सतानितीचो आनी मोगा मायपासाचो उजवाड फावो करून दी म्हूण आमी मागया. सा आंतोनीक नोवेनाचे मागणे. हे निस्कळपणाच्या धव्या फुलां दुर्बळकायेच्या उंच देखी कलतेपणाच्या नीज आश्र्या भाग्यवंतपणाच्या परजळेक नेकेत्रा हे अनंत बरेत सांत आंतोनी. देवपुताक तुज्या हातांत घेवचो स्वादीक उपकार तुका फावो जालो. तुजे कडेन परातून मागता तुज्या पदवेदार आदाराकाल म्हाका कान घे. देवान तुका दिल्ल्या साबार देण्यां पैकी असर्यांचें देणें विशेश. म्हजेर दया दवर आनी ह्या म्हज्या व्हडा गरजान म्हाका पाव. सक्कड अक्रम मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकाची करी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोड दी. आनी अशें ह्या जिणयेंत विश्वासान सोम्याची साकरीकन तुजे सांगाता ससनाच्या ससनाक ताका वाकाणूंक ताका बोगूंक आनी आशिर्वादीत करूंक सर्गाराजान म्हाका पावय. आमेन. सांत आंतोनीच्या जिबेचे मागणे. ये भागी जिबे, तुवें सदांच सोम्याक वाकणलें आनी ताका वाकडूंक आनी वर्णूंक दुसऱ्यांक शिकयलें. देवा मुखार तूं कितली पुनेवंत म्हूण आतां स्पश्ट जाता. भाग्यवंत आंतोनी, पदवेदार शिकोणदारा, आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये सर्व पदवेदारा देवा, तूं एकलोच करताय ती विचित्रां आनी अजापां. आमी तुजे कडेन परातून मागतांव. कशी तुज्या कॉन्फेसरा सांत आंतोनीची जीब मरणा उपरांत कुसनाशी तुवें सांबाळलाय, तशेंच आमी ताच्या पुण्या वरवीं तुका सदांकाल वाकणूंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर.
आमेन. दिव्यवाणी